हालेलुया। अर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, गुलाब तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू, आराधना तुका जेजू, नमान तुका जेजू, प्रणाम तुका जेजू, ओगलिस्तान तुका, जय जय तुका जेजू, होसाना तुका जेजू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आयच्या दिसा तुमकां परत स्वागत करता। प्रत्येक जाण आज देवाचे उतार आमी आयकूंक वयता आसतना बापाची आमी मजत मागया, पवित्र आत्म्याची सकत आमी मागया, जेजूचे काकुलतांनी कृपा आमी मागया, बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां मेळ्ळां लूकास एवांजेल 16 अध्याय 1 ते 8 वाक्यां। लूक चॅप्टर 16 वर्सेस 1 to 8। हांगा एक अनितीच्या कारबारीची वापर जेजू सांगता। जेजू आपले सिसांक सांगी लागलो, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारबारी, आनी ताची आस्त विबाडल्या म्हण धनिया लागीं फिर्याद गेली। धनियान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां, तुज्या कारबारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका दी, ह्या फुडें तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना। तवळ तो कारबारी आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा, हांव आतां कितें करूं? कोंडू म्हाका त्राण ना, भीक मागूं म्हाका लज दिसता, म्हाका कामांतलो काडटस कोणें पुनी म्हाका आपल्याच घरा गेशें, हांवें आतां कितें गरजें तें म्हाका समजलें। देखून आपल्या धनियाच्या रीणकार्यांक एक लेखतान आपयलें, पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हणजे धनियाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल। ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र आनी वेगळी 50 म्हूण बरय। उपरांत ताणें एकल्या विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिलें, 100 गोणी गोव। कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय। ह्या अनितीच्या कारबाऱ्यान शनेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धनियान ताका शाबासकी दिली, कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तशेल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां परस कितल्याकी चड हुशार म्हणयात। तेजून एक ओपर सांगली, मस्त जाणांक एक कन्फ्युजन कित्याक म्हळ्यार कित्याक ताका एप्रिशिएशन केलें म्हणून। पूण जेजू उलयता संवसारी मनशा विशयी। संवसारी मनीस आपलें जिवीत सारच्या खातीर कितें पुरा चिटींग करतात, कितें पुरा गोलमाल करतात, आपणाचो कितें म्हळ्यार कितें आमकां जोणकाण घेवच्या खातीर कितें पुरा धनियाक लुकसाण करतात। ताणें परतेक काही पयल्यांत लुकसाण केलां धनिया कंप्लीट, परतेक दुसऱ्यांच्या घरा ताणें रावचें म्हणून, कोणी तरी आसरो दिवचें म्हणून पळय एकल्याक आपयता, 100 कुतयो तेल म्हळ्यार 100 कुतयो तेल 50 म्हूण बरय, आनी एकलो म्हणटा 100 गोणयो गोव 80 म्हूण बरय, आनी कितें लुकसाणंत करता त्या धनियाक। पूण तो शाबासकी कित्या पाटयता म्हळ्यार जेजू उतरां कित्याक म्हळ्यार संवसारी जिवच्या मनशान तर इतली तकली खर्च करता जाल्यार आमी उजवाडाच्या मनशान कितली तकली खर्च करिनाये। संवसारी असल्या मनशान जर असले पुरा विपर्यास करता, इतलें गोलमाल करता, इतलें पुरा चिटींग करता, इतलें पुरा धनियाक लुकसाण करता, तर आमी देवाच्या राजा खातीर म्हळ्यार उजवाडाची भुरगीं हाच्या की चड आनी चड जाणवायन बरजे, हाच्या की चड आनी चड तांणी प्रत्येक जावन ते सर्गींचे राज आपणावच्या खातीर तेचें कितें देवान तांकां मतीक दिलां पळय, ती मत तांणी ताच्या खातीर खर्च करीचें, संवसारा खातीर मात्र न्हय। हे संवसारी मनीस तर इतले चातुर आसात, इतले स्मार्ट आसात, इतले बरो तकली खर्च करतात, कोणाकी लुटूंक, कोणाकी नागोवंक, कोणाकी खण्णां घालूंक, हे पुरो संगती हो मनीस करता जाल्यार थंय जेजू सांगता ताचें शाणेपण तो आमकां आज दाखयता। एक संवसारी मनशाचें शाणेपण कितलें आसा गे म्हणून आमकां दाखयता तितलेंच, पूण हेर संगती मुखार पळयल्यार जेजू आमकां सांगता तर उजवाडाच्या भुरग्यांनी, उजवाडांत जिवोवच्या म्हळ्यार देवाच्या उजवाडांत आसलेल्या भुरग्यांनी, ह्या देवाची काकुळतांनी कृपा जोडलेल्या भुरग्यांनी, देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जिवोवच्या भुरग्यांनी तांचे की चड आनी चड कितली तकली खर्च करीचे। कशें हांवें संवसारांत जियेचें, कशें हांवें देवाक मानवून जियेचें, कशें हांवें संवसारांत कुटुंबाक चलयचें, हे पुरा सर्गींची जानवाय म्हणटा ताका। ह्या मनशां ते आसली ती संवसारी जानवाय, पूण देव आमकां सांगता ताच्या की वर्त्या मापान सर्गींची जानवाय आपणायचें म्हणून। सल्मावरायान मागलेले ते तुमी जर आमी जानवायच्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत वाचता जाल्यार ते तांचें प्रार्थना आसा सल्मावरायाचें, तो आस्तबदीक मागेना, कितेंय मागना, पूण येद्या व्हडल्या राष्ट्राक चलोवंक, इतल्या देवाच्या लोकांक चलोवंक जनवाय दी म्हणून सांगता।
देखून जानवय मुख्य देखून जाकोबाच्या पत्रांत आमकां आयकूंक वाचूंक मेळटा जो कोण जानवय नासलेलो मनीस तो देवा लागीं मागो आनी देव ताका उग्ग नासतना जानवय दितलो. देखून आमी सर्गींच्या राजाचे जानवाय जेवचे आमी खाली संवसाराचे जानवाय आमी खाण घेवन जियेल्यार अले अनितीचे कारबारी जावंक चान्स आसा. देखून आमी हे मनीस आमी जावं नजो भागार उजवाडाचे मनीस आमकां जाय जे म्हणून देवाचे उतार सांगता. आजचे पयले वाचप आमी वाचल्यार फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत थंय आमकां 17व्या वाक्यांतल्यान मुखार आमकां सांगता त्या निमाण अध्याय म्हणसर थंय क्लियर सांगता आमी जाल्यार सर्गींचे नागारीक म्हणटा सांबावल आमी जाल्यार सर्गींचे नागारीक म्हळ्यार आमी उजवाडाचीं भुरगीं सर्गींचे नागारीक थंय तावन येवचो आसा त्या सडवून धरा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरेन वाट पळोवन आसा. सांबावल आनी ताचे शिश्य सगळे जेजूची वाट पळोवन आसले आजुनी आमी त्यात जेजूची वाट पळोवन आसा. तो सडवून धर आमचो परत येता म्हणटाने आमकां बसवणी दिल्या ताच्या वाट राखून आसा आमी आनी म्हणटा सर वस्तू आपणाक काल करूंक शकतल्या आपल्या पदवेन. पळया हर एक वस्तू संवसारी पाताळी आनी सर्गी आनी आकाशी हर एक संगती आपल्या सक्तेन आपल्या पदवेन देवाक खल करूंक शकता. जेजूक खल करूंक शकता ती पदवी जेजूक आसलेली. आनी आमची ही किरकोळ कूड आसा पळय आमची कूड म्हणटा रुपांतर कर्ण ती आपले मायमे बरीत कुडीक स्वरुपान तो हाडटलो. जेजू कशें रुपांतर जालो ताबोर दोंगरार आनी कशें रुपांतर जाताना एलिया प्रवादी आनी प्रत्येक जावन ताचे सांगता मैसे उलयले आनी ते दाळा कशें तो रुपांतर जालो ताचे वस्तूर कशें दोबें जालें तशें आमची कूड जर आमी सर्गींची जानवाय आपणावन देवाच्या उजवाडांत आमी जियेता जाल्यार आमची कूड आमची ती किरकोळ कूड म्हणून सांगता सांबावल रुपांतर कर्ण आपल्या महिमे बरीत कुडीच्या स्वरुपाक तो हाडटलो. जेजूच्या महिमे बरीत कुडीक स्वरुपाक तो म्हजी आनी तुजी कूड हाडटलो. उजवाडाच्या मनीस जावन आमी जियेल्यार मात्र त्या अनितीच्या कारबाऱ्या बरी जियेल्यार जायना. देखून ह्यो संगती जेजू आज आमकां क्लियर सांगता म्हळ्यार आमी उजवाडाचें भुरगीं उजवाडान जियेचे आनी एक दीस सोमी ताका दिल्लेल्या सर पदवेन आमची किरकोळ कूड उजवाडान बदलतलो रुपांतर करतलो आनी ताच्या महिमे बरीत कुडीक समा करतलो. देखून आमी आमची कूड नितळ निर्मळ सांबाळजे आनी खंडीत जावन 3 संगती आमकां पवित्र पुस्तक सांगता 3 संगती आमी निमाण घडयेच तरी ते निर्मळ सांबाळजे. एक आमचे ते असली कूड आनी एक आत्मा आनी एक प्राण 3 संगती मेळून एक कूड जाता. आमचे ते आत्मा आसा आमचे ते प्राण आसा आमचे ते कूड आसा. ह्यो 3 संगती निर्मळ आनी नितळ सांबाळी जाय म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देखून पळया जर आमची क्रिस्तांवांची जर मरणां जाता जाल्यार इगर्जेन तान्ना ती धुंपयतात कित्याक ता पवित्रताय पासार करता पयस सभा. तो मनीस पवित्र ताची कूड पवित्र देखून त्या पळय धुंपोवचे पवित्र संगतीक मात्र धुंपोवचे. जर सक्रामेंत आसा जाल्यार थंय धुंपयतात. जर मिसाच्या बलिदानाक पयलें धुंपयतात. जर भेटवण भेटयतना याजाक धुंपयतात. पवित्र संगतीक मात्र धुंपोवचे. तर मरण पावले वेळार एका कुडीक एक याजाक धुंपयता जाल्यार ती कूड पवित्र म्हणून लेखता पयस सभा. देखून ती कूड पवित्र सांबाळूंक जाय. आनी तशें तसो आत्माय पवित्र कित्याक पवित्र तो आमचो आत्मा पवित्र सांबाळ्यार मात्र देवाक पळोवंक शकतलो आनी ते आमची कूड रुपांतर जातली. जशें जेजूची कूड ताणें रुपांतर करून ती सांग दाखयली तशें आमची कूड देवाच्या पवित्र सक्तेन आनी जेजूच्या सगळ्या पदवेन आनी आमची किरकोळ कुडी आमची रुपांतर जातली. तेन्ना आमी उजवाडाची भुरगीं ह्या संवसारांती आनी ह्या संवसार सरल्या उपरांत हो संवसार सरोन जाल्या उपरांत आमचें जिवीत सर्गींच्या राजाचें उजवाडाचें जिवीत जातलें. देखून हो संदेश आज आमकां जेजून दिवचो. आमी उजवाडाचीं भुरगीं न्हय काळोखाची. आमी संवसाराचीं भुरगीं न्हय बगार आमी सर्गींची नागरीक म्हणून सांगता. देखून आज आमी सर्गींचे नागरीक जावया. एक उजवाडा मेन जियेया आनी तिच्या कारबा बरें आमी करचें नाका. आमची ती संवसारी जानवाय आमकां नाका पूण सर्गींची जानवायान आपणावया. कशें सर्गींचें राज आपणावचें म्हणून आमी प्रयत्न करया. त्याच खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये अम्मा आपयां खातीर विनयतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. तुमची कितें इंटेन्शनां घालात त्या इंटेन्शनाक आमी निरंतरी मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.